गोंयांत एका वाटेन कोवीड दुयेंती वाडत आसात जाल्यार दुसरे वाटेन कोवीड दुयेंताक लागून लॉकडावन केल्ल्या वाठारांत त्रासान पडिल्ल्या लोकांचो त्रास वाडत आसा। अशीच गजाल मुरगांव जुवारी नगरांत घडल्या। ज्या आस्थापनांत कोवीड पॉझिटिव्ह दुयेंती मेळिल्लो ती कंपनी बंद करची सोडून ती चालूच दवरल्या आनी कंपनी सरभोंवतणी आशिल्लो वाठार सील केला। लोकांनी सरकाराचो आदेश आपणावन घरांत रावले, मात तांकां कोणूच विचारना त्या वाठारांत आशिल्ले मांड ATM बंद आशिल्ल्यान जगप कशें असोय प्रश्न तांकां सतायता। देखून तिडकल्ले हे जुवारी नगरांतले लोक आयतारा दीस रस्त्यार आयले। जुवारी नगरांतले शेकड्यांनी लोक रस्त्यार आयिल्ल्यान थंय आशिल्ल्या पुलिशेचेरूय ताण आयलो। हजारांनी लोक आशिल्लो हो वाठार गोंय सरकारान बंद केला, मात लोकांक लागपी दिसपट्ट्या सामानाचें कितें असो प्रश्न हे लोक करतात। ते ज्या आस्थापनांत काम करतात थंय तांची नोकरी रावतली काय ना होवूय प्रश्न लोकांक सतायता। वाठार सील केला, मात भलायकी खातें चांचणीच करिना अशेंय लोक म्हणटात। एक आनी आमकां कंपनी घेना, एक म्हळ्यार मागीर कंपनी म्हणटा तुमी येनाका म्हणटा आमकां कामाक। आतां आमकां लेटर जाय, आमकां हिंगासून भायर सरले बी आमकां लेटर जाय की आमकां कंपनी घेवपाक जाय। कंपनी म्हणटा बिल्लां घाटी बिटी खंय म्हणटा। आतां कितें करतले आमी? 12 दीस जाले आतां आमकां बंद करून दवरल्या। कोणेच आमकां येवन वासपूस केला ना, बाबा तुमी कशें रावता, कितें खाता पिता, कोणूच हें करना। ताका लागून आमी सगळे आतां रस्त्यार आयल्या। आमची कोणी तरी वासपूस करपाची, तुमच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटा पर्यंत पावपाचें, कितें आमची वासपूस जावची। बाबा तुमी करता न्ही, लॉकडावन मारलें बरें आसा, पूण आमचें रॅशनींग कशें? आतां हांगा बँक सगळे बंद आसा, ATMाक पयशे ना, मागीर करतले कितें, खंय सावन हाडटले? बाबा तुमी करता न्ही, रॅशनींग पार्ट कसो सॉल्व करा न्ही, कितें तरी दिया। तसो एक किलो दिवनूय जावपाना, कितें तरी दिया, 15 दीस पावता तशें करा। लोक सगळे आतां आमी जे बिर्ला जुवारी नगर रावता पळय हे डेली वेजीस वर्कर, ते रुमाचे भाडे आसा ते कशें दितले? लोक रावतलो कसो? गरीब लोकांचो रावतले कशें दीस? तुमी जुवारी फॅक्टरी आसा, पयली केस थंय मेळ्ळा, ती कित्याक बंद उडयली ना? ती कित्याक चालू दवरली? पयली ती बंद करपाची। तुमकां कितें चड पयशे मेळटा गोवोरमेंटाक? पयशे मेळटा बरो मेळो, पूण तिका पयली बंद करा। तिका लागून हे सगळे प्रॉब्लेम जाला। इतलो आतां 15,000 20 लोक आहा आनी तूं बी 15-20 हजार लोकां 120 लोकांची टेस्टिंग केल्या जालें। म्हटलें म्हाजो घोव ना आनी म्हाज्या घरान 2 भुरगीं आहा आनी माय आसा, सो हांव वयता जाल्यारूच तेंचें पोट भरता। आनी आयज आमकां हे लॉकडावनाक लागून आमी शॉर्टकट वाटेन देखून बसीन वयतालीं कामाक, ते सुद्दां आमकां हेणी पुलीस थिंगा हाडून आमकां ते सुद्दां वचपाचें बंद केलें। 4 दीस कामाक गेलीं आनी जालें आतां 5-6 दीस जाले आमी घरान आहा। सो आयज आमची भुरगीं उपाशी पडटलीं। आतां कामार जाल्यार कामार आमकां म्हणटा कितें तुमचे एरियान कोरोना व्हायरस जाला, सो तेका लागून तुमकां आमी आतां कंपनीन घेवची ना। कोरोना व्हायरस जेन्ना हें जातलो तेन्ना तुमकां कंपनीन घेतली। आतां सपोज लॉकडावन काडलें जाल्यार तुवें कितें गॅरंटी की आमकां कंपनी कामाक घेतली अशी? कांय गॅरंटी ना, कित्याक अजून कोणाची टेस्टिंगूय जावना आनी कांय ना। बाकी सगळ्या कडेन टेस्टिंग चालू आहा, खंयचे मेडिसीन पडटा, आमच्या एरियान कांयच मेडिसीन बीन तसलें कांय ना। जुवारी कंपनीक लागून स्प्रेड जाला हो सगळो व्हायरल आनी जुवारी कंपनी चालू दवरला, कित्याक तांकां चड पेमेंट आहा म्हणून, आनी आमकां बंद दवरला कित्याक आमकां लेस सॅलरी आहा म्हणून। 8,000 आमी म्हयन्याक कमयता ती सुद्दां आमकां बंद करून सोडला। सो आमी आमच्या भुरग्यांक कशी पोसतली आनी कशी हें करतली फुडाक? आयज भुरग्यांक भूक लागता, कितें लागता, शॉपां बंद, सगळें बंद। ते आमी खंयच्यान हाडटलीं? आमकां 8 दीस जाले कांय फॅसिलिटीज ना, भाजी ना, कांय ना। घरान पेज निवळ काडून जेवन आमी दीस काडटा घरान। आतां जे पर्यंत तेंच्यांनी लॉकडावन मारला टेस्टिंग कांयच जालें ना, फकत 124 काय 120 इतलेंच लोक हें जालां टेस्टिंग। हेजे मुखार आमचो कांयच टेस्टिंग केलें ना। जोरी तोरी तुमी टेस्टिंग करना जाल्यार तुमी लॉकडावन मारून आमकां कित्याक तुमी भितर घालता? तुमी 15,000 लोक आहा म्हणटा, 15,000 लोक तुमी जरी तर लॉकडावन मारता जाल्यार एटलिस्ट तुमी टेस्टिंग तरी चालू कराय, एटलिस्ट कित तरी बेनिफीट तरी तुमी कराय। तुमी टेस्टिंग चालू केलें जाल्यार आमकांय बाबा कळटलें आमच्या वाड्याचेर कोण पॉझिटिव्ह आहा आनी कोण नेगेटिव्ह आहा तो आमकां तरी कळटलें। आमी मागीर मातशें ते लोकांक मातशें डिस्टन्साचेर करून आमी सॅनिटायज बी करपाक चालू करतले, कित्याक सरकारा सायडीन आमकां जाल्यार कांयच मेळना। आयज आमकां एक MLA आसून आयज आमकां MLA ना ते भशेन जालो। पंचायतान आमकां 7 दिसाचो आमकां लॉकडावन मारपाक आमकां हें दिलां परमिशन। आयज आमचे 7 दीस काबार जाले, पूण हें लॉकडावन वाडत आहा। पूण जे जनवरांक भितर घालता ते भशेन आयज आमकां आमच्या सरकारान आमकां भितर घायला। आयज आमचे जॉब रिस्कार आहा।
आयज म्हणटा ते आमचो एक घरांत म्हणटा ते कांयच प्रोविजन ना म्हणटा ते कोणाक कितें खाताले म्हणल्यार कांय ना. आयज हॉस्पिटलां वयतलो म्हणल्यार आयज मनशां आमी भायर सोडना हो सरकार. आमी कोत्तले तरी कितें. आतां सेकंड थिंग्स पॉयंट कलेक्टरान डायरेक्ट बरयला, कलेक्टरान डायरेक्ट मेन्शन केला वॉर्ड नंबर 7, वॉर्ड नंबर 8, वॉर्ड नंबर 9 हो वॉर्ड आख्खो डिक्लेअर केला तेणें की लॉकडावन करपाचें. पूण आयज जुवारी फॅक्टरी ओपन आहा, आज ट्रान्सपोर्ट ओपन आहा, आयज एक व्हडली बिल्डींग, त्या बिल्डिंगा आजरांनी लोक रावता, आजरांनी ते बिल्डींग ओपन आहा. हो कायदो केसलो. हांव सरकाराक विचारपाक तो कायदो केसलो. उचलेन ही जी बिल्डींग आहा आजरांनी लोक रावता तो बिल्डींग 7 नंबर वॉर्डां येता. हो कायदो म्हाका दिसता हो रॉंग डिसिजन सरकार घेता तो. रॉंग हो सारकोच रॉंग. तुम्ही जरी तरी लॉकडावन मारता, सगळे लॉकडावन माराय, जुवारी माराय, हे उम्या बिल्डींग माराय, जे कितले कलेक्टरान मेन्शन केला ते तुम्ही सगळेच लॉकडावन माराय. आनी दुसरें म्हणटा तें कितें, हें आतां लॉकडावन वाडपाचें आहा. पूण आमकां कलेक्टरा कडच्यान आमकां गव्हर्मेंटा कडच्यान एक आश्वासन जाय आमच्या जॉबाची सेक्युरल. जरी तरी तुम्ही आमकां लॉकडावन मारताय, तुम्ही आमच्या घरांत एक घरांत तुम्ही 10,000 रुपया तुम्ही आमकां प्रोवायड करपाचे. त्या बगर आमचें घर चलपाचें ना. तुम्ही जे व्हॉलेंटियर जे म्हणटाय, आयज आमचो एक व्हॉलेंटियर ना म्हणटा तो आमचे बरोबर आमचो पंच आहा, ना म्हणटा तो आयज आमचो आमदार आहा. जे विश्वासान ह्या लोकांनी जे आमदाराक वोट मारून हायेस्ट लिडाचेर हाडला. एक बीजेपी सरकार आमचो कितें लोकांचें बरेपण करतलो म्हणून आमी आयज आमदाराक एक वोट मान हाडला. पूण आयज आमच्या मुखार असले टायमार आमदार ना. सो आमी कोत्तले कितें. ज्या बगर आयज आमकां एक रिजल्ट मेळना आमी हिंगाचे आलपाचे नाय.